John chapter 10 verse 10. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वोमतोंच्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 5 verse 24. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमंता ताका सासणे जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तीचें प्रमाण पडचें ना. तो येदोळूस मरणांतलो उतरून जिविताक घेवन पावला. John chapter 17 verse 3. ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याकच खऱ्या देवा आणि तुवें पाठयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंचे. Luke chapter 12 verse 15. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया स तरेच्या आपस्वार्थांतल्यान आलाग रावून सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे अस्त बदीक तांचें जीवन जायना. Luke chapter 14 verse 26. जर कोणी म्हजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. John chapter 20 verse 31. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यसो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सन्मानी जाय. अशें सन्मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत सोडी जाय. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखातात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सरेस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सरेस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो सुमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुखना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सरेस्पराचे उतार उजान पारखिला, ताचे ते आसरो घेतल्याचो मेस्तांक तो एक डाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोसू मुझे कडाप मुझे तारण, मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वाईट असो द्वेष करता तांचो सरेस्पोर मोग करता. आपल्या भक्ताचो तो जीव सांबाळता आणि नसत्यांच्या हातांतलो तांकां निवारता.